इतिहासाचे दुसरे पुस्तक. जोसियाच्या खाला सुधारणा. जोसिया सदरेर चडटा. चॅप्टर 34. सदरेर चडलो तेन्ना जोसियाक 8 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसलेमांत 31 वर्सां राजवटकी चलयली. ताणें सर्वेस्परा मुखार बरें तें केलें आनी आपल्या पुर्वजा दाविदाच्या पावलांनी चल्लो आनी उजव्यान न्हय म्हूण धाव्यान कोड चल्लो ना. ताच्यो पयल्यो सुदारणा. ताचे राजवटकेच्या 8व्या वर्सा तो अजुनूय तरणाटो आसतना तो आपल्या पुर्वजा दाविदाच्या देवाक सोदूंक लागलो. ताचे राजवटकेच्या 12व्या वर्सा जुडाक आनी जेरुसल्याक नितोळ करचे खातीर उंच स्थानां आशेराच्या देवीच्यो मुर्त्यो आनी कांटयल्ल्यो आनी कोडयल्ल्यो मुर्त्यो काडून उडयल्यो. ताचे मुखार तांणी बालाच्यो वेदी मोडून उडयल्यो आनी ताणें उंच आसलेल्या धुंपाच्या वेदींचो भस्म केलो. ताणें आशेरा देवींच्या तशेंच कांतयलोल्या आनी कोडयलोल्या मुत्यांच्या कुडक्यान कुडके केले आनी तांचो चुरो करून त्या देवांक योद्न केलो. तांच्या फोंडांचेर ताणें शिंपडायलो. ताणें याजनिकांचीं हाडां तांचे वेदींचेर लासलीं आनी हे तरेन जुडा आनी जेरुसलेम नितळ केलें. मानासे, एफ्रायम आनी सिमियोन ह्या शारांनी आनी नाफ्ताली पर्यान आनी तांचे सवभोंवतणी ताणें तशेंच केलें. जेन्ना ताणें आख्ख्या इस्रायलांत आसलेल्यो वेदी आनी आशेरा देवींच्यो मुर्त्यो मोडून उडयल्यो आनी कांतयलोल्या मुर्त्यांचो चुरो केलो आनी धुंपाच्यो वेदी मोडल्यो तेन्ना तो जेरुसलेमांत परतलो. देव मंदिराची दुरुस्ती. देस आनी देव मंदिर नितळ केल्या उपरांत ताचे राजवटकेच्या 18व्या वर्सा सर्वेस्परा आपल्या देवाचें मंदिर दुरुस्त करूंक ताणें अजालियाच्या पुता शाफानाक, शाराचो राजपाल मासेया आनी चिटणीस जोआहाजाचो पूत जोआ हांकां पाठयले. हिल्किया महायाजनिकाशी येतोच देवाच्या मंदिरा खातीर दिल्ले पयशे ताचे आदीन केले. दारांची राखण करतल्या लेवितांनी मानासे आनी एफ्रायमाच्या हातांतले तशेंच इस्रायलाच्या, जुडाच्या आनी बेंजामिनाच्या उरलेल्या लोकां आनी जेरुसलेमांत वस्ती करतल्यां कडले एकठांयले. तांणी सर्वेस्पराच्या मंदिरांतलो कारभार चलोवपाचो वावर करतल्यांच्या हातांत दिले आनी तांणी काडून मंदिर दुरुस्त करचे खातीर तीं वावुरतल्यांच्या हातांत दिले. जुडाच्या राजांनी निसंटन केल्ल्या घरां खातीर कांतयलोल्या फातर आनी पाट्यांक आनी खांब्यांक लांकूड विकतें घेवचे खातीर तांणी त्यो कोलेच्यो सोबीत वस्तू करप्यां लागीं आनी बांदकां करप्यां लागीं दिल्यो. हे मनीस आपलो वावर विस्वाशीपणी करताले. हांचे वयर देखरेख आसले ते मेरारीच्या पुतां मदले लेवीत जाहात आनी ओबाद्या, कोहाताच्या पुतां मदले झकारिया आनी मेशुल्लाम, वाजंत्रांचो जणकार आसलेले लेवीत, वजन व्हरप्यां वयर आनी सगळे तरेचो वावर करतल्यां वयर जबाबदारी चलयताले. तशेंच लेवितां मदले थोडे चिटणीस अधिकारी आनी दार राखणदार आसले. समृद्धीचें पुस्तक मेळटा. सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर दिल्ले दुडू भायर काडटना
हिल्किया यादनिकाक मोइजेसा उदेशी पोरजेक दिल्लें सोमोतीचें पुस्तक मेळ्ळें. मागीर हिल्कियान शाफान चिटनिसाक म्हणलें, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत म्हाका सोमोतीचें पुस्तक मेळ्ळां. आनी हिल्कियान पुस्तक शाफाना कडेन दिलें. शाफानान तें पुस्तक राजाशी व्हेलें आनी ताका अदीक माहिती दिवन अशें म्हणलें, तुज्या चाकरांक दिल्लें काम ते कोत्तात. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आसलेलें रुपें कडयलें आनी तांणी देखरेख खाम लागीं आनी कोलेच्यो सोबीत वस्तू करप्यां लागीं दिलें. उपरांत शाफान चिटनिसान राजाक कळयलें. हिल्किया यादनिकान म्हाका पुस्तक दिलां आनी शाफान राजान ताचे वेले उतारे वाचले. सोमोतीचीं उतरां आयकतच राजान आपलीं आंगोस्तां पिंजलीं आनी ताणें हिल्कियाक, शाफानाच्या पुताक अहिकामाक, मिकाच्या पुताक अबदोनाक, चिटनीस शाफानाक आनी राजाच्या चाकरा आसायाक म्हणलें, वचात आनी म्हज्या नांवान आनी इस्रायलांत आनी जुडांत उरलोल्यांच्या नांवान आमकां मेळना त्या पुस्तका विशीं सर्वेस्पराची बूद घेयात. कित्याक सर्वेस्पराचो राग आमचेर देंवलोलो आसा, कारण आमच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराचें उतर पाळूंक ना आनी ह्या पुस्तकांचेर बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें तें चलोवंक ना. हुल्डा भाकनारिनीची बूद घेतात. हिल्किया आनी राजान नेमलोले ते हुल्डा भाकनारिनीशी गेले. ती शालुमाची पोतीन आसली आनी शालूम तोखाताचो पूत आनी तोखात यादनिकांची नेसण सांबाळपी हासराचो पूत. आनी ती जेरुसलेमांत दुसऱ्या शारांत रावताली. ते हाचे विशीं तिचे लागीं उलयलें आनी तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमकां म्हजेशीं धाडल्यात त्या मनशांक अशें सांगात. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांव हे सुवातेर आनी हे सुवातेर रावतल्यांचेर वायट येवशें कोत्तलों आनी जुडाच्या राजा मुखार वाचलेल्या पुस्तकांत बरयलोल्यो आसात त्यो खास्ती देवश्यो कोत्तलों. तांणी म्हाका सोडलो आनी हेरां देवांक धूप जळयलो आनी तांचे दर एके करणे उदेशी म्हजो राग चडयलो. ह्या खातीर म्हजो राग हे सुवातेचेर देंवतलो आनी कोणाच्यान तो बंद करूंक जावचो ना. आनी सर्वेस्पराची बूद घेवंक तुमकां पाठयल्लोल्या जुडाच्या राजाक अशें सांगात. तुवें आयकल्ल्या उतरां विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, हे सुवाते आनी हांगा रावतल्या आड तांचीं उतरां आयकलीं तेन्ना तुजें काळीज मोवाळ्ळें आनी तूं सर्वेस्परा मुखार घालतो जालोय. तशेंच तुजीं आंगोस्तां पिंजून म्हजे मुखार रोडलोय. त्या खातीर हांवें तुका कान दिलोय म्हणटा सर्वेस्पोर. तुज्या पुर्वजां सांगाता हांव तुका एकठांयतलों आनी तूं तुजे समाधींत शांतीन जियेतलोय. हे सुवातेर आनी हांगा रावतल्यांचेर हांव वायट येशें कोत्तलों तें तूं पळयोवचो नाय. तांणी हो संदेश राजाक हाडलो. कोराराची नवसरणी. जुडाच्या आनी जेरुसल्याच्या सगळ्या जाणट्यांक राजान एकठांय केले. जुडाच्या सगळ्या मनशां, जेरुसल्यांत रावतल्यांक, यादनिकांक, लेवितांक आनी सगळ्या लोकांक, ल्हानांक तशें व्हडांक घेवन राजा सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मेळ्ळोल्या कोराराच्या पुस्तकांतलीं सगळीं उतरां ताणें तांच्या कानार सादयलीं. त्या उपरांत राजा आपल्या जाग्यार उबो रावलो आनी सर्वेस्पराचे वाटेन चलूंक, ताचे उपदेश आनी नेम कायदे पाळूंक, तशेंच सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान ह्या पुस्तकार बरयलोलीं आसात तीं कोराराचीं उतरां वेव्हारांत घालूंक
ताणें सर्वेस्परा मुखार करार केलो. जेरुजल्यांत आनी बेंजामिनाच्या प्रांतांत आसलेल्या सगळ्यांक कराराक विस्वाशी रावंक मागलें. आपल्या पुर्वजांच्या देवा सर्वेस्परा कडेन केल्ल्या करारा प्रमाणें जेरुजल्यांत रावपी चलूंक लागले. इस्रायलकारांक लागू जातल्या सगळ्या देशांतल्यो मुत्यो जोसियान काडून उडयल्यो आनी सर्वेस्परा आपल्या देवाची चाकरी करूंक ताणें फर्मायलें. आनी तो जिवो असोसोर तांच्या पुर्वजां देवा सोशिल्लीं तीं कोड सरूंक नात. देवाचें उतर हें